Gram Sabha member. This is a Gram Sabha meeting. This is not your panchayat meeting. हांवें फॉर म्हणल्यार 2025 हावस टॅक्स फारीक करूंक ना, कित्याक म्हाजें पोन्नें घर नोयांचें ती आतां फॉर्मां भरूंक लायता. ओके, आनी हांव बिलां म्हाका न्यू हावस टॅक्स 15% घालीत म्हणून कित्याक आमी फॉर्मां भरपाक जाय. म्हाजें पोन्नें घर तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन आसा. दुसरें म्हणल्यार म्हाका उलोवंक दिना न्ही ती ग्रामसभा मिटिंगेक. हांव न्हू कांयच जाय ते पुलीस हाडलेले. एकली लेडी कॉप येयली म्हाका धरपाक, हांव उलयतां म्हूण हावस टॅक्साचेर उलयतालें. आमकां उलोवंक ना, रायट ना ग्रामसभा मिटिंगेक उलोवपाक रायट ना. ते कोणें इलेक्ट केला? हांवें केला इलेक्ट. आनी खरें म्हणल्यार म्हाज्या घरा मुखार एक व्हडलो इल्लिगल स्ट्रक्चर येयला आनी म्हाका खूब प्रॉब्लम जाता. खूब ते शायनीन सांगलां म्हाका चॅलेंज इन द कोर्ट म्हणून. आमची कॉमन पिपल, म्हाका गव्हर्मेंट सिरीज ना, हांव लंडनाक ना, हांव कोर्टान वचूं चॅलेंज करपाक तो इल्लिगल स्ट्रक्चर. म्हाका एल्डरी मॉम आहा. आता तेणी पळय ते फॉर्म्स कंपल्सरी केला, बट दॅट फॉर्म्स आर कंपल्सरी मोस्टली फॉर द बिल्डिंग्स, द न्यू कन्स्ट्रक्शन्स वीच कम आफ्टर 2024. चडशीं थोडीं घरां आहा पळय ती आदलेच भशेन आहा, नोयाची घरां आहा. सो तांकां तेणी कितें म्हटलां, दॅट इज ओन्ली 10% वील बी चार्जींग. सो 10% जाल्यार सारकें 10%च प्रमाणे तुमचे कडेन ऑलरेडी डिटेल्स आहा तुमच्या बुकाचेर कितले बाबा तेंचे एरिया आहा. सो डिफिकल्ट कोण ना साद्या मनशाक की हे फॉर्म भरूंक जाय, तुजी एरिया घालूंक जाय. तेजे घर बाबा आदलेच आहा जाल्यार ते आदल्या घराचे तुमचे कडेन डिटेल्स आहात त्या प्रमाणे ते 10% प्रमाणे तांकां सोंपेपण करा आनी घेया तुमचे तेंचे पयशे. Is only 3,000 rupees. Even MLA has said on his video that we have transferred the house tax, all the house tax which we have not done. We have internal transfer is only 3,000 and new this is 25,000 new transfer of house tax. आता compare करीत जर आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी मेर्शे चिंबला आणि मेर्शे चिंबेल एंड सांताक्रूज मेर्शे हा 20 rupees per square meter residential and commercial ha 40 rupees per square meter, and Chimbel it is 25 rupees per square meter and 100 rupees commercial is 100 rupees per square meter, and Santacruz Panchayat is 15 rupees per square meter residential आणि 20 rupees per square meter commercial. सो इतलेच आमी सांताक्रूज आमची हा पळय ती सगळ्यांनी लोवस्ट हा. हो टॅक्साचो इश्यू न्हू खूब टायम जालो चालू आहा. फाटल्या दिसांनी हांवें ते ग्रुपाचेर पळयलेले की हिंगा बोबा आता म्हणून आनी फॉरेन लोकांक त्रास जालेले आहा. कित्याक न्हू 2021 घरां हाडलेली आनी तांकां टॅक्स येताले उणी अबावट 100-200 रुपया येताले. दरेपेक्स कितें केलें हांव नको तेंचें करेक्शन कितें जालें कितें तें 24 तांकां टॅक्स येयला न्हू, थोड्यांक 1,500 येयला 2,000 येयला. सोडून गार्बेज टॅक्स हिंगा 900 लायला ताका लोक एक्सेप्ट करता, लोकांचे प्रॉब्लम ना. पण दरेपेक्स अशें वाडयलें न्हू ते लोकांक मार बसता. कित्याक आमच्या गांवांत न्हू कितें जाता खुबशे लोक गरीब आहा, थोडे लोक फारीक करूंक शकता, थोड्यांक कोणी जायना. एसेंब्लीन उलयलो आमच्या ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर कोण न्हू पंचायत मिनिस्टर, तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलेली की आमी करता म्हणून. मागीर हांवें तुका फॉलोअप केलें. तो म्हाका म्हणलो आपण 1-2 म्हयने दी म्हणलो करपाक. मागीर हांव ताका पत्तो मेळलो. आतां एसेंब्ली आहली न्हू, एसेंब्लीन आमी हांवें नवी पावले तुजे. मागीर तो म्हणलो राव आपणें 1 वीक दी म्हणलो आपूण करता. लोकांक न्हू अशें फ्री दिवंक जाय उलोवपाक. जेन्ना लोक फ्री उलयता न्हू ऑटोमॅटीक मागीर लोक तोंड जाता. आतां दुसरे ग्रामसभांक पळोवंक ना बी अशें खूब जाता आनी मागीर ऑटोमॅटीक तोंड जाता.